गोंयकारांची वळख सांबाळपा खातीर तशेंच गोंय सरकाराच्यो येवजण्यो आनी नोकरे गोंयकारांकच मेळचे म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेच्या वांगड्यांनी गोंय राज्याच्या 40 आमदारांक नवीन कायदो करचो म्हूण पोगो बिलाची प्रत दिल्ली आनी तातूंत चर्चा करून नवीन कायदो करचो म्हूण मागणी केल्ली. मात आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स सोडल्यार एकाय आमदाराक गोंयकारांच्या हिता खातीर वावुरचें अशें दिसलें ना, असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. तुम्ही जाणा आसतले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सबमीट केल्लें आनी तें बील जेन्ना सबमीट केल्लें तें आमी 40 आमदारांक व्हरोन तेंच्या ऑफिसान इनवर्ट केल्लें. पर्सनली तेंच्या ऑफिसान वचोन 40 आमदारांक आमी तें दिल्लें. पूण हे 20 दिसांक एक लास्ट दीस सोडलो जाल्यार बाकीचे दिसांक एकाय आमदाराक फावोंक ना की हे बील टेबल करचें, हो इशू एसेंब्लीन मांडचो, हें खंयच जावंक ना. सो हेच्या वयल्यान हें सिद्ध जालें, हें प्रूव जालें की जे आमचे आमदार जेंकां आमी निवडून हाडला, गोंयकारांनी निवडून हाडला, ते आमदार तांकां गोंयकारांचें कांयच पडलेलें ना. हेचें सिंपल रिजन म्हटल्यार आयज गोंयांत जी जाल्ली आसा मायग्रंट वोट बँक, जी आमदारांनी आपली मायग्रंट वोट बँक करून दवरला पळय, तेका लागून आयज तांकां गोंयकारांचे, गोंयचे आनी गोंयकारांचे कांयच पडलेलें ना. म्हणून हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय आयज गोंयांत आख्खे गोंयभर डिस्कशन चल्लां की गोंयकार कोण. आयज मायग्रंट बिनेस जे भायले लोक येवन आयज गोंयांत जो धुमाकूळ घालतात तेजेर सगळ्यांची चिंता आसा, सगळ्यांक आयज काळजी आसा की गोंयचें कितें जातलें म्हणून. आनी कितल्याशा लोकांनी जेन्ना आमी सिग्नेचर कॅम्पेन पासून केल्ली तेन्ना कितलेशे ऑलमोस्ट 10,000 लोकांनी सिग्नेचर मारलेले हे पोगो बिलाचेर की तांकां दिसतालें की एसेंब्लीन पडपाक जाय आनी हेचेर खंय तरी रिजल्ट येवपाक जाय. पूण 20 दीस हे हेचेर कांयच निर्णय येवंक ना, कांयच येवंक ना. जेन्ना आमी हें बील दिलें आमी एक्सपेक्ट करताले की हेंचे सगळ्यांचे कोण ना कोण तरी एडवोकेट आसतले, तेंचे लिगल सपोर्ट तांकां आसतलो आनी ते लिगल सपोर्ट आपले कोण लॉयर्स आसा, एडवोकेट आसा तांकां घेवन हें बील स्टडी करतले आनी आपल्या तरेन ते एसेंब्लीन मांडटले म्हणून. पूण हे आमदारांनी तें बील पळोवंक पासून ना अशें आमकां दिसता. पळोवंक पासून नासतलें. तेंच्या ऑफिसान तें इनवर्ट जालां, तांकां तें येयलाय जाल्यार खबर आसा काय आमकां खबर ना. म्हणजे तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की हें बील आनी गोंयकार हेचो आमकां व्हॅल्यू आयज ना. आमकां जर कितें व्हॅल्यू आसा जाल्यार तो फक्त मायग्रंट वोट बँक, मायग्रंटांक कामां दिवपाची, मायग्रंटांक आमचे कम्युनिटांत जागे दिवपाचे, मायग्रंटांक लायट दिवपाची, उदक दिवपाचें आनी तेंचें वोटींग कार्ड करपाचें, हेंच इम्पॉर्टंट आसा. हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. रेजिनाल्ड बाबान काल एसेंब्लीन लास्ट डे हें जें बील आसा तें रेजोल्युशन म्हणून घातलें. आमी ताका एप्रिशिएट करता की हें बील तेणें घातलें म्हणून. पूण जेन्ना हे बिलाचेर डिस्कशन जावपाक जाय आसलें तेन्ना CM आमचो उलयलो, आमचो माविन गुदिनो उलयलो, आमची मॅडम जेनिफर उलयली, पूण हे बिलाचेर सिरियस डिस्कशन कांयच जावंक ना. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणपी, गोंय गोंयकारपण म्हणून इलेक्शन जिखपी, 3 सिटां काडपी आनी ह्या सरकाराक गोंयकारांक लागून तेंको दिवपी मनीसूच गायब आसले. पूण एका MLAन तेंच्या ना तेंचो सुप्रिमो कोण आसा पळय विजय सरदेसाय तेणेंय घालूंक ना आनी ना तेंच्या MLAन घालूंक ना. हेंच्या वयल्यान तेंच्यांनी दाखोवन दिलें पळय की हे तेंचे गोंय गोंयकारपण आहा पळय हें फक्त बॅनराचेर तेंच्या आसा आनी भाशणान आसा. तेच्या वयर काळजान तेंचें गोंय गोंयकारपण हें कांयच ना. हें तेंच्यांनी सिद्ध केल्लें. हे लोकांनी उगडास धरचें. जेन्ना परते हे गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण धरून तुमच्या फुड्यान येतले पळय तेन्ना तुमी प्लीज तांकां विचारपाचें की तुमी पोगो बिलाचेर तुमच्या एकट्याच्या तोंडाच्यान एक उतार पासून कित्याक येवंक ना पळय हें तेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा. ताका लॉस दिसपाक जाय CMाक. ताका जर तो रेजिनाल्डाक विचारता की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण रे, तुका कोण दिसता, हेका जर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो खबर ना न्हू जाल्यार हो CM आमी सिंपल सांगता ही इज नॉट माय CM, नॉट आवर CM. हो CM हो एंटी गोवन. आयज ते CMाचे जितले जे कामां चालू आसा पळय ही सगळी एंटी गोवा आनी एंटी गोवन चालू आसा. आयज ते CMाक खबर ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो. आयज जेन्ना आमी डेफिनेशन दिला 1961 बाबा पयलीं कोण तेचे पेरंट्स आयदर ऑफ द पेरंट्स नाजाल्यार कोण येयला ते आमी म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन.
जाल्यार तेणी ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एका MLAन जेन्ना CMान विचारलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण, तेन्ना कित्याक आन्सर दिवंक ना. हें आन्सर येवपाक जाय आसलें. आमी हे 15 वर्सां आनी 25 वर्सांची डॉमिसायल आहा पळय ती आमकां मान्यच ना. जेन्ना हावजींग बोर्डाचो इश्यू येयलो तेन्ना काब्राल म्हणपाक लागलो आमी 30% लोकलांक दितले, जे लोकल आसा तांकां हावजींग बोर्ड्स दितले, मागीर आनीक कोणाक म्हणजे आनी तुमी हें दवरलात 25 वर्सांची क्रायटेरिया. वी आर नॉट ओके विथ इट. आमकां नाका 25 वर्सां, आमकां एक्सेप्टूच ना. आमच्यो जमनी आसा, गोंयकारांच्यो जमनी आहा, कट्टर नीज गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. हे तुमी 15 वर्सां 25 वर्सांची नाटकां चलयल्या पळय, ही नाटकां आमकां नाकाच. दुसरो जो विशय आसलो तो नेम चेंज अमेंडमेंट. नेम चेंज अमेंडमेंटाक आमी मागलेले की हे नेम चेंज जे आसा ते कंपल्सरी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच अलाउड आसपाक जाय. जो 1919 चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट आसा 1990, तेतून फक्त हे नांव चेंज करपाक फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तेकाच मेळपाक जाय. ते अमेंडमेंट तुमी घेवंक ना. तुमी फालतू अमेंडमेंट घातला. व्हडली एड घालपाची, कोण नांव चेंज करता तेणी मातशी एड व्हडली घालपाची, लोकांक तिची हे भायले लोक नांवां चेंज करता तेंची एड पळोवपाची आमी सकाळी पेपर ओपन करून. हे काब्रालान सांगपाचें. तेणे थंय आपली पंटेमळ आनी खंय 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 सावड्डे सगळी थंयतून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळी वोट बँक करून दवरला पळय, तांकां सगळ्यांक नायक आनी फर्नांडीस करपाची ठरयला काय हेणी. तेजेर कित्याक आन्सर दिना तो. जेन्ना आमी सांगता पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीनूच जावपाक जाय, नेम चेंज करून आमचे प्रॉपर्टी तुमी घेतात, आयज आमचे जॉब्स तुमी घेता, आयज तुमी फ्रॉड करता, आयज तुमी गोंयकारांची आयडेंटिटी घेता आनी हांकां सिरियसनेस ना. कोणूच उलयना, कोणूच आमदार उलयना. कित्याक सगळ्यांनी आपआपले पॉकेट्स केल्ले आसा वोट बँकाचे. आयज हे एसेंब्लीन इतलेंच दाखोवन दिल्लें आसा की हे एसेंब्लीत जितले आमदार आसा तांकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी नीज गोंयकार जे आसा नेटीव गोवन्स ते गोंयकारांचे हे आमदारांक कांयच पडलेलें ना. गोंय विधानसभेंतलो अणभवी आमदार प्रतापसिंग राणेक गोंयकारांच्या विशया परस मंत्र्यांचे फोटो विधानसभेंत लावपाचो मुद्दो म्हत्वाचो दिसलो, अशें रेव्होल्युशनरी गोवन संघटना म्हणटा. तो 20-20, 25-25 मिनटां पोर्ट्रेट लावपाचेर तो वेस्ट करता. पोर्ट्रेट लावया म्हणटा, कोण एक लेट चीफ मिनिस्टर गोंयचे आहा तेंचे पोर्ट्रेट लावया म्हणटा. आयज असले हे फालतू, हे अक्षरशः फालतू युजलेस इश्यू जे आहा पळय, जे गोंयकारांक पडलेलेच ना, ते इश्यूचेर हे जाणटे जाणटे उलयतात पळय आयज एसेंब्लीन. हे जाणट्यांनी आयज एक्चुअली घरा बसपाची गरज आसा, पूण हे जाणटे आमकां लागून थंय वचून एसेंब्लीन आमच्या जॉबाक लागून, आमच्या फ्युचराक लागून उलोवपाक जाय पळय, ते सोडून हे ते पोर्ट्रेट लावपाचे उलयता. म्हणल्यार हो आयज जाणटो जाला, हो फाल्यां आपली तयारी करता काय आपलो थंय पोर्ट्रेट लागपाक जाय म्हणून. आपलो पोर्ट्रेट जाल्यार तेणी तें सांगपाचें बाबा तुजो बाकीच्यांचो पोर्ट्रेट लागला तसो तुजो पोर्ट्रेट कितें स्पेशल लावपाक जाय, थंय तेजी सायज कितें आसपाक जाय हेंय तेणी सांगपाक जाय आसलें. तुका जर दिसता तुजो पोर्ट्रेट लावपाक जाय जाल्यार आमी लायता, पूण ताका 20 मिनटांनी आमचो टायम वेस्ट करूं नाका तूं. लावया एसेंब्ली भायर, पुतळोय जाल्यार समाधी बांदया, सिजन चल्ला समाधी बांदपाचो, तोय बांदया जाय जाल्यार. पूण आमच्या गोंयकारां कडेन तुमी आयज जो खेळ केला पळय, हो तुमकां स्वताक एक्सपोज केला तुमी. गोंयकारांक, गोंयच्या तरणाट्यांक तांच्या फुडारा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेची चळवळ पोगो बिलाच्या आदाराचेर कायदो करीसर चालूच उरतली. चवथ जातकच संघटनातर्फे चळवळीक सुरवात जातली, अशी माहिती मनोज परबान दिल्या. प्रत्येक गोंयकाराचे ते काम आसतलें की हे बील खंय तरी पास जावपाक जाय गोंयांत. तेका लागून आमी हे बील घेवन प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक गोंयच्या घरांत पावतले. आयज आमचे जे मेंबर्स आसा, जे गोंयचे सपोर्टर आसा आनी जे हे बील सपोर्ट करता, तेंच्या कडेन हांव आयज अपील करता, तेंच्या कडेन एक मागणी करता की हे जे बील तुमी प्रत्येक घरान, प्रत्येक गोंयकाराच्या घरांत पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. हे बिलाचे आमी हँडआउट्स काडटले, लिफलेट्स काडटले, हेची कॅम्पेन आसतली आनी ह्या बिलाचेर आमी गोंयभर पोगो यात्रा काडटले. आतां ही पोगो यात्रा इतलेकूच की आमकां दाखोवपाक जाय की जे तुमी पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज नाजाल्यार एंटी गोवन जे सॅक्टर आसा, एंटी गोवन लोक आसा, ते लोक आयज आमकां डिवायड करपाक सोदता पळय, हे डिवायड करपाक तुमकां जावचें ना. कितें केलें इतलीं वर्सां केलें, ह्या फुडें तें जावचें ना. तेका लागून हे पोगो यात्रा आमची जातली आनी सीएमान जशें उतार दिला की नॅक्स्ट एसेंब्लीन तो बील घेतलो ना. तूं घेतलो ना तें फुडलें खबर, पूण हें बील तुका घेवन न्हू, तुका तें पासूच करपाक आमी लायतले. हेय आमची चॅलेंज आसा. गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करचो. आमी हेका लागून स्पेशल हेल्पलायन नंबर काडटले, पॅम्पलेट्स काडटले
आमी गांवां येतले, तुमच्या गांवांत येतले, आमचे जे भुरगे आसा ते तुमच्या दारार येतले, तुमकां हे पोगो बील कितें आनी हेची गरज कितें आहा हे तुमकां आमी एक्सप्लेन करतले. आनी ही काळजी गोंयकारांक घेवपाक जाय आनी हो क्वेश्चन गोंयकारान आमदाराक विचारपाक जाय आनी हे आमी विचारतले. आनी क्रांती सुरवात जाली आनी क्रांती आनी हे रेवल्युशन हँडल करपाक हे पॉलिटिकल लिडर्सांक एंटी गोवन जितले ग्रुप्स आसा तांकां हँडल करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें इतलेंच सांगपाक सोदता हांव.